सोमारा अखिल गोय ट्रक ड्रायव्हर युनियनाचे कामगार पणजे आझाद मैदानात उपोषणाक बशिल्ले। भाजप सरकारान तशेंच आदले मंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी आश्वासन दिवन ट्रक ड्रायव्हरांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना। सुमार 3500 ड्रायव्हरांक अजून पॅकेज मेळिल्ली ना। सरकारान जर बेगिना बेगीन ह्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना तर येवपी 2 ते 3 दिसां भितर पर्वरी विधानसभा कडेन मोर्चा काडटले, अशी शिटकावणी अखिल गोय ट्रक ड्रायव्हर युनियनाचे अध्यक्ष विष्णू सावळ हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही गव्हर्मेंटा कडेन कितलेशेच हे आतां मोर्चा काडून हे करून आमकां आमच्यो मागण्यो पास करच्यो म्हणून आमकां पॅकेज दिवचें म्हणून हे केलें। आजून ताका आमचेर गव्हर्मेंटान कांय हे करूंक ना। आनी हेच्यान पयलीं आमकां असेंब्लीन आमचे माजी CM मनोहर भाई पर्रीकर हेंच्यांनी सांगलेलें की आमकां 2 म्हयन्या भितर तुमचो विशय सॉल्व करता म्हणून, तोय बी तेंच्यांनी करूंक ना। तेज्या उपरांत ZP इलेक्शनाक आमच्या पार्सेकार सरान सांगलेलें की तुमकां 102 कोटी आमी ती घातल्या म्हणून दिल्ले, पेपरार दिल्ले। ते आमचे कडेन ह्या आसा सगळे पुरावे बी सगळे दवरले आमी कशें करून। आनी आतां समज आमकां आतां ह्या 4-5 दिसांनी जर कांय कळ्ळें ना जाल्यार आमी असेंब्लीचेर मोर्चा व्हरतले सारकें नक्की। केन्ना? आतां ह्या 2-4 दिसांनी हे करतले। मायनिंग स्टार्ट जाली ना आतां? मायनिंग स्टार्ट जालें म्हणून आमकां पॅकेज दिवंक ना न्हू। पूण तुमी चलयता आतां ट्रक चालू आहा तुमचे? ना 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 बंद, आतां बंद आहा। आतां मायनिंग बंद जालें ना, बंद आहा। पॅकेज म्हळ्यार कितल्या जाणांक दिवंक ना? पॅकेज कोणाकूच दिवंक ना। आमचे कडेन 3500 ड्रायव्हर आहा तेचे लिस्टार आमच्या। तेंका कोणाकूच ना मेळना? ना ना कोणाक कांय दिवंक ना। दिता म्हणून सांगलेली न्हू वयल्यान। पूण श्रीमंत लोकांक हेंच्यांनी पॅकेज दिला आनी गरिबांनी कितें करचें?